सध्या कर्नाटकान जी भूमिका घेतलेली आसा ती पूर्णपणान अलोकशाही भूमिका आसा। जेन्ना एखादो विशय म्हादई पाणी वाटप लवादा कडेन आसा आनी तो विशय न्यायप्रविश्ट आसा, न्यायप्रविश्ट आसपी विशया संदर्भान पंतप्रधाना कडेन शिष्टमंडळ व्हरून एक दबाव तंत्र हाडपाचें काम जें आसा तें कर्नाटक करीत आसा। आनी ह्या दबाव तंत्राक लागून हो जो तिडो आसा तो तिडो अशा वळणाचेर पावलेलो आसा की कितें उत्तर मेळटलें। आमी सगळ्यांनी एक मतीन दवरपाक जाय की गोंयच्या अस्तित्वा खातीर म्हादय न्हंय जी आसा ती म्हत्वाची आसा आनी 43% गोंयचे लोकजीवन जें आसा पिवपा खातीर किंवा दैनंदीन गरजे खातीर जें उदक जाय हें पुराय तरेन आमकां मांडवी म्हळ्यार म्हादय न्हंयतल्यान मेळटा। आनी अशा आसतना कर्नाटक सरकार ज्या पद्दतीन ह्या न्हंयेचे उपनद्यो ज्यो आसा कळसा आनी भांडोरा हांकां वळोवपा खातीर प्रयत्न चलयल्ले आसा ते पूर्णपणेन बेकायदेशीर आसा। कित्याक तांकां ह्या संदर्भात जी परवानगी दिली 2002 ती केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयान ती परवानगी आसा ही स्थगीत दवरलेली आसा। आनी स्थगीत दवरलेली आसतना लेगीत कर्नाटकान कळसा प्रकल्पाचें जें काम आसा तें चालू केल्लें आसा आनी कालव्याचें कामकाज जें आसा तें पुराय तरेन कणकुंबी हांगासर केल्लें आसा। आनी धरणाचें जें काम आसा हें धरणाचें काम अजून मेरेन हातीन घेवंक ना। ताचें मुख्य कारण म्हणजे हो जो एरिया आसा हो पुराय राखीव जंगल क्षेत्रान येता आनी राखीव जंगल क्षेत्रान येवपी परिसरान धरण बांदताले जाल्यार ताका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्टाची परवानगी लागता, ती अजून मेरेन कर्नाटकाक मेळोंक ना। कर्नाटकान नॉन फॉरेस्टेरियन जें काम चालू केल्लें आसा हें काम खरें कायद्यान भारताच्या एकंदर कायद्यानुसार तांकां करपाक मेळना, पूण आपूण दादागिरी करून कर्नाटक सद्या हें काम जें आसा तें चालू दवरलेलें आसा। तेचो गोंयचो नागरीक ह्या नात्यान हांव पुराय तरेन निशेध व्यक्त करता आनी आमचे मुखेलमंत्री आनी संरक्षण मंत्री हांकां विनंती करता की ह्या प्रश्ना संदर्भात आमची बाजू जी आसा ती प्रधानमंत्र्या कडेन भरभक्कमपणे मांडपाचें काम तेंच्यांनी करपाचें। आमकां आशा आसा की लवाद जो आसा ते लवाद ह्याच प्रश्नाचेर आमकां न्याय दितले आनी आमी गोंयांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल आनी बाकीच्यो ज्यो म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय ह्या यंत्रणे कडेन हो विशय जो आसा हो विशय आमी